एक 4.5 वरांचेर आमकां एक मेसेज आयली की मांद्रेच्या चुनसवाड्यार दर्या लागीं सामकी दर्याचेर एक वेडिंग सेरेमनी चालू आसा आनी थंय नॉयज ड्रम बिट्स वाजप आनी बाकीचे सगळ्यो धार्मीक कार्यावळी करता आसतना जें वादन जाय पडटा ताचें सगळें आयोजन केलां. लायट्स घाल्यात, स्टेज उबी केला अशा प्रकारचो मेसेज आयलो आनी आमकां नॉयज पोल्युशन कंट्रोल कमिटीचो हांव एक सदस्य. म्हजें नांव प्रसाद शापूरकर. हांव मांद्र्या पेडणे तालुक्या खातीर हांव एक सदस्य अपॉयंट जाल्लो आसा. आनी अशी म्हायती मेळटकच आमी कन्फर्म करपा खातीर पयलीं आमी मरीन रेंज पेडणे हांकां कळीत केलें आनी तांकां सांगलें की सायलंट झोन जो मार्क केला मांद्रे आनी मोर्जी त्या सायलंट झोनाचो वायोलेशन करत हांगा वेडिंग सेरेमनी ऑर्गनायज करतात. आतां आमच्या म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे ही वेडिंग सेरेमनी ऑर्गनायज केला रिवा बीच रिसॉर्ट मांद्रे. ती 2 तारखेकूय आयोजीत केल्ली पूण 2 तारखेक कांय स्थानिकांनी कंप्लेंट केली आनी ताका लागून 3 तारखेक आयोजीत केल्ली आनी ताका लागून ती जाली ना. आयज 4 तारखेक ताणें परती ऑर्गनायज केली. म्हणजे कुशीक हे सगळे इव्हेंट चालू आसा. म्हाका ऑफिशियली कंप्लेंट आयल्या उपरांत हांवें पयलीं ती व्हेरीफाय केली, ऑफिसरांक कळीत केलां की हांगा नॉयज पोल्युशनाच्या सकल हांगा लायटींग चल्लां जें बॅन आसा आनी सायलंट झोन जो मार्क केला ताजें सगळें वायोलेशन करत हे सगळे कार्यावळी हांगा घडटात. चुनसवाडो आशिमे हे आमच्या मांद्रे बिचा सकल येतात आनी हे दोनूय बिचा सकल लायटींग करप ना हो सायलंट झोन म्हणून नोटिफाय जाला आनी ताजें सगळें पालन करचें पडटा, नियमाचें पालन करचें पडटा आनी हे नियमाचें नेमकें उल्लंघन करीत हे सगळे कारभार चल्ला. आनी ह्याच्या संदर्भात एक रितसर कंप्लेंट आमी दिल्ली आसा